नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काढली, मात आचारसंहिता 28 फेब्रुवारा सावन 45 दिसांची वेंचणूक 25 दिसां भितर वेंचणुकेचेर सरकार आनी आयोगाचे चल्ल्यात प्रयोग। झेडपी वेंचणूक 18 मार्चाक, निकाल 19-20 मार्चाक। ओबीसीक 9, एसटीक 4, बायलांक 16 झेडपी मतदारसंघ अधिसूचित। डिलिमिटेशन आनी आरक्षण आपल्या मनशांक फावोर करूंक रोहन खंवटेचो आरोप। नेली म्हणटा ही वेंचणूक संविधान विरोधी, बीजेपी म्हणटा सगळें कायदेशीर सुरळीत। बाबुशाह उपरांत माविनाचेरय बाण मारपाक सुरवात। काँग्रेस म्हणटा कापास्ताद असल्यार माविनान पक्ष सोडचो, माविन म्हणटा काडूनच दाखयात। काँग्रेस झगडटा आपल्याच कडेन। निजामुद्दीन एक्सप्रेसीन दिल्ली सावन आयिल्ले मास वास्को रेल्वे पुलिसांनी धरले। पार्सल मडगांवचे, धाडटल्याचो पत्तो ना, घेवपी कोण खबर ना, कारवाय ना, प्रकरण पोंक जाल्ल्यात जमा। आनी पांचांतले 2 जीपीएलांत वस्ताद पण जोडिल्ल्या साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाचो गोंय क्रिकेटीक मोठो हातभार। खबरो विस्तारान। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी बुधवारा काढली, मात आयोग म्हणटा आचारसंहिता खंय 28 फेब्रुवारा सावन लागतली। वेंचणुकेत आचारसंहिता फक्त 21 दीस, 45 दिसांची वेंचणूक फक्त 25 दिसां भितर। आता अधिसुचोवणेच्या 10 दिसां उपरांत आचारसंहिता। असलो प्रकार गोंयकार घडये पयलेच फावट पळयतात। जिल्लो पंचायतीचे उमेदवाराचे खर्चाची मर्यादा 75,000 वेल्यान 1 लाखा मेरेन व्हरतले। वेंचणूक मतपत्रिकांनी जातली। वेंचणूक आयोगान जिल्हा पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी बुधवारा काढली। राज्य वेंचणूक आयोग म्हणटा अधिसुचोवणी काढली तरी आचारसंहिता 28 फेब्रुवाराक अर्ज करपाच्या पयल्या दिसा सावन लागतली। मात राज्य वेंचणूक आयोगान 1999त काडिल्ली वेंचणुकेची अधिसुचोवणी म्हणटा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येता तेन्नाच आचारसंहिता लागू जाता। मात राज्य वेंचणूक आयुक्त आता वेगळेच सांगता। नॉट नेसेसरीली, वो लास्ट इलेक्शन में हम लोगों ने लगाया था जब से नोटिफिकेशन हुआ था, बट इस बार ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि इस बार हम लोग मिनिमम रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट को, ताकि सरकार का काम भी न रुके, जनता का काम भी ना रुके और इलेक्शन भी ठीक से हो जाए। एनफोर्समेंट तो तभी हो जाता है जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसका क्या रूल है? नहीं, इन्फोर्समेंट जब होगा जब हम बोलेंगे इन्फोर्स करने के लिए, और हम बोल रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन जिस दिन नॉमिनेशन शुरू हो उस दिन से हो। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इतना लेट आया है कि हमको हर चीज़ अपना मिनिमम रखनी पड़ेगी, वरना नॉर्मली हम लोग जहाँ मिनिमम 5 दिन प्रिस्क्राइब है वहाँ 7 दिन रख देते थे। अब संडे काउंट कर रहे हैं और संडे को काम भी करना पड़ेगा। मुदासीर म्हणटा तशें जाल्यार आचारसंहिता 28 फेब्रुवाराक लागता आनी 20 मार्चाक काबार जाता। फक्त 21 दिसांची आचारसंहिता। गोंयकार पयलेच फावट असले झटपट वेंचणुकेचो प्रकार पळयता। झेडपींक आता वेंचणूक खर्चाची मर्यादा 75,000 वेल्यान वाडोवन 1 लाख केल्या। पिछली बार 75,000 थी, अब इस बार 1 लाख रखने का विचार है। पोलिंग कैसे होगा? बैलेट पेपर और मशीन? बैलेट पेपर होगा। मशीन के लिए मुझे रफली 5 करोड़ रुपीस और खर्च करने पड़ते। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि गोवा छोटी सी जगह है और यहाँ पर कोई मेल प्रैक्टिस है नहीं। हमारे जो है वो ऑफिसर्स और पुलिस और गांव में हर आदमी एक दूसरे को पहचानता है। जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाचो निर्णय लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यांक उक्त्यो दवरिल्ल्यो। ताचेर 808 सुचोवण्यो आनी 36 हरकती आयल्या। जिल्हा पंचायत वांगड्यांक पक्षांतर बंदी लागू करपाची सुचोवणी सरकारान मानून घेतल्या। कांय लोकांनी ही वेंचणूक पक्ष पातळीचेर घेवची न्ही म्हूण हरकत घेतल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। ओबीसीक 9, एसटीक 4 जाल्यार बायलां खातीर 16 झेडपी मतदारसंघ झेडपी वेंचणुकेत राखीव दवरल्यात।
पळोवया सरकारान आरक्षण कशें तरी आंखलां तें. झेडपी वेंचणुकांच्यो तारखो सरकारान थारावन राज्य वेंचणूक आयोगाक कळयल्यो. जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक 18 मार्चाक जातली. वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयल्या. झेडपी वेंचणुके खातीर ओबीसींक 9, एसटींक 4 जाल्यार बायलां खातीर 16 झेडपी मतदारसंघ राखीव दवरल्यात. तातूंत बायलां एसटी आनी बायलां ओबीसींक खातीर वेगळें आरक्षण आसा. आरक्षीत केल्यात ते झेडपी मतदारसंघ अशे: मोर्जे, सांताक्रूज, खोर्ले, होणा, कारापूर सरवण, पाळी, बेतकी खानोळा, शेल्डे आनी पैंगीण बायलां खातीर आरक्षीत दवरल्यात. हरमल, चिंबल, कोलवाळ, मये, बोरी, उजगांव गांजे, नावेली आनी रिवण ओबीसींक खातीर आरक्षीत. सेंट लॉरेन्स, वेलिंग प्रियोळ, बारसे आनी खोला एसटींक खातीर राखीव दवरल्यात. शिवोले, शिरसय, सुकूर, कवळे आनी वेळी ओबीसी बायलां खातीर राखीव दवरल्यात. राय आनी गिरदोळे एसटी बायलां खातीर राखीव दवरल्यात. अधिसुचोवणी काडल्या उपरांत वेंचणुको घेवंक राज्य वेंचणूक आयोगाक वट्ट 45 दीस जाय अशें आयोगाचे अधिकारी सांगताले. मात सरकारान 50 मतदारसंघांतल्यो ह्यो वेंचणुकेचे सगळे गणीत फक्त 25 दिसां भितर बसयला. पयलेच फावट ही वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. डिलिमिटेशन आनी आरक्षण सरकार पक्षान आपल्या मनशांक फावोर जातलो अशे रितीन आंखलां असो गंभीर आरोप पर्वरेचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन केला. दक्षिण गोंय झेडपी अध्यक्ष नेली रॉड्रिक्स म्हणटा ही वेंचणूक संविधान विरोधी. बीजेपी म्हणटा सगळें कायदेशीर सुरळीत आसा. जें कितें केलां तें कायद्यान. I had voiced my sentiments and resolution also, 2 resolutions of the Zilla Panchayat was sent to the governor and everyone opposing the elections on party lines because I feel it defeats the autonomy and the 73rd amendment of the constitution. Grassroots bodies should always have bottom up approach. Women OBC is तुका म्हणटा ते इज वेलकम बट दिस वॉज डन विथ अ माल इंटेंशन. हांव तुजी एक्झिट पोला भशेन एंट्री पोलाचो सांगता. ह्या फॅमिली राज्य जातले. नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज नेबर कोण मिनिस्टर आसा तांची बायल रावतली थंय उबी आनी ती रावली ना जाल्यार म्हजी चुकतली. रावली जाल्यार यू हॅव टू क्रेडीट मी इन द नेक्स्ट ये की हांव सांगता युअर एंट्री पोल वॉज करेक्ट. एंट्री पोल वॉज हांव पयलीं म्हणटा की पार्टी लायनीचेर कित्याक घेवप न्हू अशें हांकां दिसता. कारण तांकां पावर दिवपाच्या बाबतींत किंवा डेव्हलपमेंट कामाच्या बाबतींत जर अपोजीट लायनीचें सरकार आसत किंवा बाकी जर अपोजीट कोण बसलेलो आसत जाल्यार ताचेर कितलोसोच अन्याय जाता. ताच्या खातीर आनी पार्टी लायन्साचे केल्यार हो पावर्साचो प्रश्न सुट्टा. ऑफकोर्स सुट्टलो डिलिमिटेशन्सचो. जेन्ना आमी म्हटलें की इक्वल जावपाक जाय. ज्यो 30 आनी 20 आशिल्ल्यो गोंयान खंय तरी प्रोपोर्शनेट आसपाक जाय. दोनी कडेन 25-25 जावपाक जाय. डिलिमिटेशन करतना फाटल्यान काय पॉलिटिकल अंतस्त हेतू आशिल्ले बी अशें ना. हे जे आसा दॅट इज कन्सर्न पंचायत डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन कमिशन हांच्यांनी केल्लें. सरकाराचो कांय हात ना. घेऊ एक विराम.